फाटी जाले PSI पुलीस भरतेत व्हड स्कॅम जाला अशें गोवा फॉरवर्डाचो विकास भगतान आरोप केला। आमी पुलीस भरतेत स्कॅम जाल्ल्याची कागाळ गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन केल्ली। त्या उपरांत गृहमंत्र्या कडल्यान हाचेर चवकशी करची अशें सार्वजनीक कागाळ खात्यांतल्यान DGPक कळयल्लें। तरी आसतनाय सरकार ह्यो भरती जावपाक कसो भर दिवपाक शकता अशें साबार प्रश्न ताणें पत्रकार परिशदेंत उपरासले। PSI पोस्टां जे घेतलात तातूंत भितर मोठो स्कॅम आसलो, जाची सविस्तर माहिती ऑक्टोबर म्हयन्याक 2022 आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसायान तुमकां पुराय डिटेल प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आनी हावजांकय दिल्ले। एखादो भुरगो जो कॉन्स्टेबल पोस्टाक फेल जाता पूण PSI पोस्टा खातीर तो 99-98 मार्क्स घेता, एक अजाप कशें हें सगळी म्हायती दिल्ली। ताजे नंतर DGPन 4 DYSPक अपॉइंट केलो आनी वेगवेगळ्या DYSPक आनी रिपोर्ट सबमीट कर म्हणलो। आयज पर्यंत त्या रिपोर्टाचें कितें जालें तें आमकां कांयच खबर ना। 17 ऑक्टोबराक आमच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटान होम मिनिस्टराक अमित शाहाक लेटर केलें, डिटेल रिपोर्ट म्हणजे भुरग्यांक कशे मार्क्स पडला जो डिटेल रिपोर्ट आमी कंप्लेनी भितर घालून आमी ताका लेटर केलें आनी हातूंत भितर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी सबमीट जावचो। 27 जानेवारी 2023 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीव्हन्सीस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा DGPक बरयलें आनी DGPक सांगलें ह्या हेतून भितर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करात। आपल्याक हे लेटर होम मिनिस्ट्री कडच्यान आयिल्लें आसा, तुमी आमकां तेजो रिपोर्ट जो आसा तो 15 दिसां भितर तुमी आमकां दियात। हे 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिनासतना जाता तितले बेगीन जे भुरग्याक PSI म्हणून जे सिलेक्ट जाले तांकां कशें घेवप हाजेरच सरकारान चड भर दिलो। आनी काल बोर्डाचेर एक लिस्ट मारला जे भुरगे सिलेक्ट जाला, जे भुरगे एग्जामीक कॉन्स्टेबलाक फेल जाले, PSI पोस्टाक जे पास जाला ताजो एक लिस्ट मारला आनी त्या भुरग्याक 10 एप्रिलाक ट्रेनिंगा खातीर दिल्लीक येवचे आनी त्या खातीर तांचो जो कितें प्रोसिजर आसा तो गव्हर्नमेंटान स्टार्ट केला। आतां सरकारान हो रिक्रुटमेंट इतली सगळे स्कॅम जाला खबर आसून सुद्दां कशा पद्दतीन इतल्या फास्ट ट्रॅकाचेर जाता तितले बेगीन पोस्ट घेवपा फाटल्यान सरकाराचें इंटेन्शन कितें हें अजुनूय आमकां स्पश्ट जाल्लें ना।